अशें दिसता की कायदे हांगा फक्त गोंयकाराक लागता. फाटीं हांवें एक विशय घेतिल्लो आनी एक IAS ऑफिसरान खंय तरी अशेंच कन्वर्ट करून जागो घेतला. वेन ही वॉज ऑन द कमिटी, म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसतना असोच जागो हे केल्लो. एन ते नॉर्म्स आसा पळय ते सगळ्यांक लागू जावंक जाय. अशें दिसता की गोंयचो मंत्री, गोंयचो पॉलिटिशियन इज सवाय अशें एक फिलींग येयला. आय विल रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू इन्क्वायर, फायंड आउट एंड गेट द थिंग्स करेक्टेड, एंड आय विल रेज द इशू. येवन हिंगासर गोंयांत हाय क्लास जाता तितले पयशे मोडून हे व्हडल्यो व्हडल्यो जागा घेता, सगळीं वायलेशनां करून ते आपल्याचे बोंगले बांदतात ना म्हूण कितें कितें करता ते आमच्यांनी सांगोंक जायना. आनी तेणें घेतले देखून जाल्यार तो दुसऱ्यांचे फाटान एनक्रोचमेंट करून वायलेशन करपाक ताका हक कोणें दिलो? आनी आमी गोंयकार सदांच ओगी रावतले हो प्रश्न उत्पन्न जाता. म्युनिसिपालिटी आनीक NGPDA आनी इमिजिएटली एक्ट करपाची गरज आसा. गरज जाल्यार आमी सगळे एकवटान एक मेमोरंडम एका दिवया म्युनिसिपालिटीक की हे बेगींतले बेगीन एज पर रुल्स तुमी हें करा म्हणून, मोडून उडया म्हूण. आनी ना जाल्यार गरज पडत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे वचोन सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ पेंजीम एका मेळोन तांकां सांगचें पडटलें आमी उठचे ना, आमी दिसभर रावतले, ते मोडीसर ताजेर एक्शन घेयसर. हांव सगळ्यां लागीं रिक्वेस्ट मागता, म्हाका आमच्या नेबरान रिसेंटली तेणें तें घर घेतलां आनी म्हाका सारको प्रॉब्लेम केला. म्हजे वॉलाक न्हू एनक्रोच केला, आपले आनी वॉल बांदला आनी म्हजी जनेलां बी उक्ती करूंक मेळना. ते जनेलांचेर उदक पडटा, हेचेर दुर्गार उदक पडटा आनी ते जनेलांतल्यान भितर येता उदक. सो हांव नोको म्हणजे घर केन्ना मोडटलें पळय तें जनेलां लागीं. सो प्लीज म्हाका हेल्प करा. हांव CMा कडेन मागता मातशें हो इशू बेगीनूच सॉल्व करूं.